आयल्या बली भेटून तिंपला तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना बोंडा संगी बर्निता तुका रायास संसाराच्या केदो वरतो तुझो वैभव गायता तुका हरीची वाकंतात महिमा सूर्यो संद्रेम दोगो तुमोन कृपे सागो आयल्या बली भेटो तेंपला तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना बोंडा संगी वर्णिता तुका रायास संसाराच्या मोगाच्या भावना भयणीनो सदाकाळाच्या 26व्या इतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाचे जावन विसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून मागया. ह्या दिसांनी साल्वी आमी करता. साल्वेचो दुसरो दीस हो आनी दुसरी ह्या दुखेचे विणेच्यो दुखी 7 दुखी ह्या दिसांनी आमी नियाळतना मरी इजिप्ताक पलायन करची दूख आयच्या दिसा आमी नियाळच्या संदर्भार मरेचे कश्ट मरेचे खंत मजेची दूख आमच्या जिवितांत आसा आनी खंडीत ती आमच्या जिवितांत आमच्या असले कश्ट फूड करूंक धैर्य प्रेरण दिता. मरे मेळची मजत ह्या संदर्भार मागया. ह्या संदर्भार अर्गा मिस्तिता फाबियन जेसिमेंडोन सदो कतार अर्गा मिस्तिता जॉन डिकोस्ता कुद्री बदाव निडोडी बरी भलायकी फोव केल्ल्या पासत तशेंच अर्गा मिस्तिता फिलीप नेरी सेरावो आयसी कॉलोनी बोरोवेली मुंबई तशेंच कुटमांत देवादीन जाल्ल्या संध्याच्या आत्म्या मिस्तिता एलियास रोजारियो रिसोजा मिरर रोड तांचेर येदे बसत मागता आसतना मातसो मेस्तां बसत मागया. जे कोणा मागता बसयला सुडास कडू तांचे बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा कुटुंबा स्पिरितान ह्या युक्रिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी जमो जाल्या. आयची देवस्तुती आमी देवाचे काकुळतीन बाचाव जाता म्हणलो संदेश दिता. पातकां वळखून ताका लागीं सरूंक आनी त्याच सर्गीच्या बापाचे दयाळाचे मुखामोल जावंक गरज आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. देवाचे वड काकुळतीन आमी सगळीं बाचाव जाता पूण देवाची काकुळत जोडूंक आमच्या कलत्या मन आमच्या कलतें गळीच गरजेचें. आमच्या कलत्या मनान आनी कलत्या काळजान पातकाचें पाठ करून नवे जिविता कुशीन फुडें करूंक जाय आसची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां बक्षया आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. इतर काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मगळ सोम्या तूं भोव काकुळदार आनी उदाळ. तुजे लागीं येवन बक्षणें मागलेल्या तूं बक्षणें दिताय पण थोडे फावटी आमी गरवी जाल्ले आसा. बक्षणें मागचो अवकाश आमकां आसलो तरी आमी तो गळसूंक ना. आमी आमचे त्यागीत रावल्या. त्याच पातकांत आमी आतां सोम्या पश्चातापावन बक्षणें मागून आमी दुखदर म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळ दाखय. विचीक पूत एक पटी हंकारी आसलो गरवी आसलो. ताच्या हंकारपणान गर्वान आनी ताच्या वडपिशेपणान आपलें घरदार आपल्या बापायक सांडून तो पयस गेलो. सगळें देस वाटलें सगळो विराराय जालो करंतायन पडलो देदस्पर जालो. बक्षणें मागोंक उठलो तो आनी म्हणालो हांव उठतलो आनी बापाशी वेतलो आनी बक्षणें मागतलो. उठून आयलो बापायचें बक्षणें मागलें. बापायन ताका बक्षिलें. त्या सुमार बाबान आज आमी आमची पातकां घेवन तुजे समोर आयले. हांव सोम्या आमचें उदार आसा. आमची पातकां बगोस आमकां सुटका लाभय म्हूण मागता हांव.
दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय. आमी सुकून पडल्या पूण हेरांचे बक्षण्या मागोवंक फाटीं सरल्या. हेरांनी सूख केल्या आमचे लगे बक्षण्या मागोवन आयलेले तेन्ना तांकां बक्षूंक फाटीं नरगल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोम्या. पश्चातापून बक्षण्या मागोवन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवाहून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासा तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाकणता. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट कर बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवी एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया इकडे बरदोळे दांपी आमच्या घर संगती ते समगतीर आमी मागे. देवा आमच्या सर्व बोगाळ बापा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा आमचे तुझे दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुझी सेवा करून तुझे बक्षणे जोडूंक आमकां फोव कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमान पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना सर्वेस्पर मोयजेक म्हणलें आतांच सकला देव कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडली परजा पातकान पडला आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें ताका दाखयली वाट ताणें तुर्तान सांडला. पेटयल्ल्या भांगाराचे वास्तुकन ताणें ताची स्तुती केला आनी ताका बली भेटयला. ताणें म्हणलां हो तुजो देव ए इस्रायेला तुका इजिप्तांतलो भायर काडलो तो. सरेस्परान मोयजेक म्हणलें ही परजा कितली दारोण काळजाची म्हूण हांवें पळयला. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोयजेन सरेस्परान आपल्या देवा लेगीत प्रार्थना म्हणलें सरेस्परा तुजी व्हड सक्तीन आनी बळवंतान तुवें इजिप्तांतली भायर काडली ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटसो करताय. तुज्या सेवेक आसो अब्राम आसो इजाक आसो आनी जॅकब आसो उगडास दवर. तुवें तुज्या नांवान सपूत घेवन तांकां बसयल्ल्यो आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमचे संततेक हांव दितलो आनी सदांकाल तो ताचे दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदिल्लें
आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती कास्त ताडली ना. देवाचे उतारे. देवाचे ओडुका. आवडतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो. आवडतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो. काकुळदरा देवा म्हजी काकूत कर. भोकणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पोसून खा. दोतू म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आवडतलो आनी म्हज्या बापाशी येतलो. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजें तें आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तोंड काडून व्हरिनाका. आवडतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो. आवडतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो. सांपाव उलोवन तिमोथीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजूक हांव दिनवासता. ताणें म्हाका विश्वासी म्हणून लेखून ताजो सेवक नेमल्याक हांव अर्गां दितां. आदीं हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दगदून मानलो. बावरता विनय आसून नेनारपणान हांवें ताजेशी केल्या देखून ताणें म्हज्या वयर काकोळतो दाखयली. जेजू क्रिस्तांतय आसच्या बावरतान आनी मोगा बराबर आमच्या सोम्या जेजूची कृपा म्हजे थंय दाराळ मापान वतली. दुबाव नासतना सर्वांनी मानून घेवचें तें सत हें. पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातकां भितरलो पयलो पातकी हांवूच. पूण म्हाका काकुळत लाबोवंक कारण इतलेंच, जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेश सोंसणीकाय दाखोवनच्या पयलो संदर्भ मेळच्या पासत आनी ताजेर विश्वास दवरून ससनाचें जिवीत जोडतेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचें पासत. ससनाच्या रायाक अमर अद्रश आनी एकल्याच देवाक जावं मान आनी महिमा सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतारये. देवाचे ओडुका. Alleluia, 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 Alleluia. Cristo tem sulo sonsa देवान आपणा लागीं राजी जायसू केला. एक बरी खबर परगडचे म्हण अर्पण आमचे ताबेन सोडून दिला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. भगवान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत तो तांकां सांगी लागलो,
एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. तांचे मदले धाकल्यान बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा म्हज्या वांट्याक येवसो आस्तिसो हिसो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक बायसन गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जेवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेले सगळे होगडावन काबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुकळ पडलो. तो आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एका भटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकरांक सुरोवंक धाडलो. दुकरांनी गांवच्यो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणीय ताका कांयच दिलें ना. शेगीत ताका बूद आयली आनी आपणायतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळ्याचे मनीस ददोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा बुकेन मरतां. हांव आतां सुटून म्हज्या बापाय ससी वेतां आनी म्हणटां, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पापा धारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशां मदलो एकलो म्हूण लेख. कशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय ससी पाटी भायर सरलो. पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें गाडी सुरसुरलें. दावर वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पापा धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण लेखूंक हांव योग्य न्ही. पूण बापायन आपल्या साकरांक आपोवंक सांगलें, बेगीन वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सेरबेसो एक पाडको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावलो तो आतां जिवंत जाला. सुकून गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. हेणें ताचो व्हड भाव ताचो व्हड पूत शेतांत आशिल्लो तो फाटीं येवन घरा सरसी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्यान आपोवंक कितें गजाल ही म्हणून ताणें ताचे लागीं विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत फाटीं आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ ताचो बापायच भायर येवन ताका बळोवंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत सगळी तुजी आस्त कलवंताचेर विबाड केल्लो तो फाटीं आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुस्ती पाडको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता तूं सदांच म्हजे सांगात आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मरण पावलो तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकून गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हेची सुवार्ता लुकाच्या वांजेलांतली आमी आयकली. वेंचीक पुताची ओपार जायते फावटी ही ओपार आमी आयकल्या. जायते फावटी ह्या ओपारेचेर आमी नटन केलां. जायते फावटी ह्या ओपारे विशांत आमी उलयल्या. पूण ही ओपार आमकां कितें सांगता? ओपार आमकां इतलें सांगता, तुजो गर्व, तुजो अहंकार, तुजें आबलेशपण, तुजें अस्तित्व होगडायता. पातक तुजें सगळें आयडेंटिटी म्हणटा तुजें अस्तित्व सगळें होगडायता.
पण ते परत तुवें फाटी आपणायचें जाल्यार तुवें पश्चात्तापावन फाटी येवंक जाय. आपणावंक साध्य आसा, पण पाड जाल्लें तें नांव परतून रुता करचें जाल्यार बारीक कश्ट आसात. नांव पाड करूंक सुलाब, पण तें नांव परत आपणावंक मस्त कश्ट आसात, मस्त कश्ट आसात. देखून आमी आमचें जिवीत देवाक मानवल्लें जावंक जाय म्हणटा देवाचें उतर. पण हांगासर दोग पूत, एकलो व्हडलो आनी एकलो धाकटो. एकलो बापायक चड विश्वासी, चड मोगाळी. बापायचें उतर केदेंकच मोडिना तसलो. बापाय सवेस रावचो, बापाय खातीर जिवचो, आस्ती खातीर जिवचो पूत, व्हडलो पूत. धाकटो पूत तो इल्लोसो स्वार्थी. स्वार्थी केदाळाई दोग पूत आसल्यार बापायक चड मोगा असो कोणा धाकटो. धाकटी भुरगीं इल्ली चड मोगाची निमाणी. व्हडलो इल्लोसो व्हडण्या तो सादो न्हे, सादो बरो भुरगो म्हणून ताकाय मोग करतात. पण चडावो तो धाकट्या पुताक चड इल्लोसो मोग करचो. धाकट्या भुरग्याक ताका इल्लो कोंडेटान पोसचो, कोंडेटान वाटचो निमाणें न्ही म्हणून. व्हडल्याक इल्लेशें तितलें म्हळ्यार ओके. धाकटें चड मोगाचें पुसून घाल्लो पळो न्ही म्हणून ताका इल्लें चड मोग, चड कोंडाटो पुरो करचो. हें सगळ्यांनी आसता, सगळ्यांनी आसा आनी आसूंक जाता, कांय करचें, आसूंक जाय. आनी अशें ह्या कुटुंबाकी हो धाकटो पूत चड मोग असो जावंक जाल्लो जायचे. पूण थोडे पोटी म्हळें मोग केल्ले वचून माथ्यार बसून काल करतात, चिरक करतात म्हणटात बळे तशें. थोडे पोटी चड मोग केल्ले माथ्यार बसून हागतात, थोडे मोग केल्ले थोडे पोटी मुखार रावतात, अशी गजाल. आनी ह्या पुतान पळया व्हड जातस पळया बापाय विरोध केलो. तो बापाय विरोध केलो कित्याक बापाय लागीं जायते आस्त आसा, बुदीक आसा, जायते मस्त आसा म्हूण ताणें चिंतलें. आनी बापाय लागचें मागोवंक सुरू केलें, मागोवंक सुरू केलें. 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये. बापाय थोडे पोटी सवाल करी लागलो, तूं आतां कॉलेजीक येता हे मात्र, तुका कित्याक पयशे, तुका कित्याक इतले दुडू, तुका कित्याक. आच्या आशेंक लेख मीत ना जाली देखून बापाय थोडी सवालां घालूंक सुरू केली. आनी बापायक म्हणूंक लागलो, तूं सुरू म्हाका दितालोय, आतां कित्याक दिनाय. ल्हान आसतना विचारलेलें दितालोय, बिस्कीट दिलें बिस्कीट, बर्गर दी म्हळ्यार बर्गर, KFC म्हळ्यार KFC, हें पुरा तो दितालोय. तें धाडा नातलें, पण आतां कुडसूंचें आतांच्या देवाच्या उतरां सरी जावं पुरा दितालोय तूं, आतां कित्याक दिनाय. आतां म्हाका जाय कित्याक म्हाका म्हज्या इश्टा संग आतां पार्टी करूंक आसा. आज त्या म्हज्या इश्टाचो बर्थडे, परवां त्या इश्टाचो बर्थडे, परवां त्या इश्टाचो बर्थडे. देखून म्हाका वचूंक का, त्या वटला वचूंक का, ह्या वटला वचूंक का, आनी तांकां आपूण व्हरूंक का. म्हाका गाडी जायचे, म्हाका कार जायची, म्हाका वाहन जायचें, देखून म्हाका वचचें, देखून पयशे दी. डिमांड दिसान दीस चड आनी चड डिमांड सुरू जालें पुताचें. आनी बापायन ना म्हणूंक सुरू केलें. पूण हो इल्लोसो अंकारी गरवी जाल्ल्यान बापा विरोध सदांच झगडटालो आनी म्हणटालो, हांव तुजो पूत, म्हाका हक्क आसा. देखून तूं एक काम कर, म्हाका जास्तीचो वांटो दी, हांव घरसण चलतां म्हणून तो बापाय मुखार रावलो. आनी आसून हाची दोशी तोडवों ताका नासतना, करंदाई तोडवों ताका नासतना ताणें आस्त वांटे करून दिली पुताची, पुताक दिली एका पुताची, आनी एक पुताची आनी ताची ताणें दवरली. जायते पोटी व्हडल्या पुताक आनी धाकट्या पुताक झगडें जाल्लें जायचें. बापाय लागीं आवय लागीं झगडटाना व्हडलो पूत येवन, कितें झगडटाय रे, तुका समजना गे म्हणून बुधबाळ सांगली आसा जावंक पुरो व्हडल्या पुतान धाकट्या पुताक. पूण धाकट्या पुतान कॅर केलें ना जावंक पुरो. तूं तोंड दाम रे, तूं कोण सांग, हांव म्हज्या बाबा लागीं सारचें, तुज्या लागीं सारतें, म्हज्या बापायचे पयशे, म्हज्या बापायचे आस्ती सारता, तुजी सारना, तूं तोंड दाम म्हणून व्हडल्या बाबा कडेन तोंड दाम पयलां जायचें. हें पुरो व्हडल्या बाबाच्या मतीन ती आसा. हे सगळे कुटुंबाची ही गजाल थंयसर आसली. आनी संदर्भार हाचे दोशी तोडून तांकां नासतना बापायन ताका आस्त दिली. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हो धाकटो पूत चड इश्टां खातीर जियेतालो, आपल्या बापाय खातीर जियेनातलो, आपल्या कुटुंबा खातीर जियेनातलो, इश्टां खातीर जियेतालो, इश्टिणीं खातीर जियेतालो. देखून घरचें आशिल्लें व्हरून इश्टांक इश्टिणींक दितालो व्हरून. आनी तांकां दिनातलें पळोवन ते तांकां सांगताले कोणा, बापाय लागीं इसार रे, मस्त आसा तुज्या बापाय लागीं, मस्त आसा, मस्त इसार म्हणून काय
पुंगून धाडटाले कोण ना वो पुगून येतालो आनी इसारतालो आनी झगडतालो आनी कमेळेन ताका आस्त मेळ्ळी संतोशान गेलो आस्त काण गेली कोणाकी डील केलें आस्त विकली विकून पयशे काण घेवन गेलो इश्टा सांगाता इश्ट केदळ पर्यंत खावन जेवन गम्मत पिवन तुज्या लागीं आसता पर्यंत मात्र तुजें पोट भरता पर्यंत पार्टी करता पर्यंत बरें बरें खावंक जाता पर्यंत मात इश्ट तूं पिडेन पडटाय तूं हुशार नासता आसताय तुजें काम गेलें तुजे पयशे नात ते धाडे इश्ट येता ते तुजे लागीं पयशे आत गी दिजे गी तुजें काम ना हां कांय म्हणी काम सोदून दिजे गी विजा ना कांय म्हणी विजा पळयचे गी कोण खुद्द खंयचे इश्ट विचारता ते कोण विचारना कांय तितलो मोगासू इश्ट प्राण जिवाक जीव दितलो इश्ट आसल्या जाल्यार मात्र कांय विचारतात अशें खाणा पिवूंक गम्मत मारूंक आयलेले इश्ट कोणूच विचारचे नात कोणूच विचारचे नात त्या विशयान विचारचे नात आनी असलेच इश्ट ह्या मनशाचे वेचीक पुताचे जावन आसले देखून ते आस्त मेळिल्लेस पयशे मेळिल्लेस ते गेले गम्मत मारूंक गम्मत मारली पार्टी केली कलवंतां म्हळ्यार तुमी जाणात प्रद्वारी प्रॉस्टिट्यूट तांचेर पर्यंत आनी पयशे उबाडले सगळे नाश केले सगळे सत्यानाश जाले हाचे लागीं एक देडकी ना जाली कितें करतलो आतां पाटी कशें येतलो पाटी येवंक जायना देखून खंय एक कामाक लागलो कित्याक म्हळ्यार थंयसर बोरगो लायलो खंयसर खावन पिवंक नातलेले देखून एक शेतकाराचेर कामाक लागलो आनी ताका खंयचें काम दिलें पळया दुकरांक पोसचें काम दिलें दुकरांक पोसचें पळया दुकरांक पोसचें काम दिलें थंय आपूण दुकराच्यो सांगोपणी खावन पोट भरता म्हणलें पळया भूक लागल्यार मनशाक कितेंय जाता भूक लागना जाल्यार मात्र म्हाका भाजलें जायचें आमकां बरें मीठ जाय असो नजो चाप्पे असो नजो रुचीचें जायचें हां आमकां बर्गर पिस्ता आनी घालें KFC आनी घालें पुरा जायचें आमकां पुरा बरें बरें जायचें मांस जायचें मासली जायचें पुरा जायचें पूण भूक लागून दी कालेय जाता वाड माम्मे कालें मीठ जाता लोणचें जाता कांय जाता भूक लागल्या वेळार आमकां खंयचेंय जाता कांय अडकळ ना पूण थोडे फावटी भूक लागना देखून आमकां डिमांड चड आसता भूक लागल्या वेळार खंयचेंय जाता देखून आखाता पळया पयलें बरें बरें मांस मासली भाजलें पुरो खावन आसलो हो मनीस आतां म्हणटा दुकराच्यो सांगूय आपणा जाता दुकराच्यो सांगूय म्हाका कांय समस्या ना तुवें दिल्यार खाता म्हणून अशें तो येता आनी दुकरा सांगाता रावता दुकराच्यो सांगो खाता पळया खंयसर आसलो पूत पळया एक ग्रेस्त मनशाचो पूत कळ्ळें गे पांयांक मोचे घालतलो बरो एक ड्रेस न्हेसतालो मुस्तायकी न्हेसतालो मुकुट बांदतालो हां एक रायाचो पूत वो एक रायकुवर जावन आसलो मनीस खंय पावलो पळया दुकराच्या गुडां पावलो दुकरां बरी जालो अस्तित्व उगडायलें कसलें अस्तित्व मनशाचें अस्तित्व मनशापण ताणें उगडायलें आनी दुकोर तो जालो पळय दुकोर एका ग्रेस्त मनशाच्या कुटुंबाचें अस्तित्व उगडायलें दुकराच्या गुडांत तो रावलो पळय दुकराच्या गुडांत दुकराचें काण ताणें केलें पळया मनीस आसलो तो दुकोर जालो आनी दुकराच्या लेवला घेवन पावलो पळया ताचे अहंकार ताचें पिशेपण ताचो गर्व आनी आबलेशपण लेखावरती आशा आनी ताणें केल्लें तें पातक ताचें अस्तित्व उगडयता दुकराक समा जाता तो दुकराच्या बरी दुकरा बरी जाता दुकरा बरी वय म्हज्या मोगाच्या भाव न्हू आमी थोडे फावटी आमी पातक केल्ले तेच ना आमी थोडे फावटी देवा विरोध केल्ले तेच ना आमी थोडे फावटी मनशा विरोध केल्ले तेच ना आमी देवाच्या उपदेशा विरोध केल्ले तेच ना आमचें अस्तित्व उगडायता कांय एकलो दादलो पिवन मार्गार पडता पुरो मार्गार पडता पेटे ताचेर मुत्तात जावंक पुरो तो मनीस आपलें अस्तित्व उगडयता तो ताका एक सुण्याचें मोल घरान कुटुंबान मेळना एका घरा हांव गेल्ल्या वेळार कोण रे तो म्हणून विचारल्या वेळार तो गी तो पिसो म्हणालो बापूय तो पूत म्हणटा तो पिसो मागीर ते असलो म्हणजे म्हज्या लागीं असलो म्हणालो तसो बापूय म्हण नाका म्हाका तो म्हजो बापूय म्हूण सांगे नाका तो बापूय जावं योग्य न्ही नालायक तो नालायक म्हणलो कित्याक म्हळ्यार तो पिवून बेबदो जावन मार्गार पडतालो विणगो आसतालो आनी तो त्या बापायक ही भुरगीं कोणीय लेखी नातली आनी एक दीस हांवें ताका सांगल्या वेळार तुजो बापूय नेपता हांवें तशें उलय नजो म्हणल्यार तो म्हणलो बापाय बरी आसच बापाय बरी आसचे बापाय बरी आसल्यार मात्र आमी बापाय म्हणटा बापायन सुण्या बरी आसूंक नजो दुकरा बरी आसूंक नजो म्हणलो तो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन थोडे बडी अशें जाता आमी केल्लें पातक आमी केल्लीं पातकां थोडे फावटी आमचें अस्तित्व उगडायतात आनी आमकां गुन्यांवकार करतात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून अचीक पुतांनी अशें केलें हांगासर
वेची पुदी अशेंच ताचें अस्तित्व उगडयता मनशां पूण सांडटा आनी दुकराच्या त्या एका पावंडा पावता आनी ह्या वेळार ताका एक रिग्रेशन पण हांगासर हे पातक केलें पातकाचो परिणाम ताचें अस्तित्व उगडायलें आतां तूं पळया रेस्टोरेशन करूंक सुरू करता आतां उगडायल्लें पाटी आपणावंक सुरू करता उगडायल्लें पाटी आपणावंक कशें करचें आतां एकच वाट देवान म्हणा तुमचें पातक सांडून पाटी येयात तुमी पाटी येया देखून दिसता देवान जेजू कितें म्हणा सर्गी चड संतोश कसो जातलो एक मनीस पश्चात्ताप पावोन आपलें पातक सांडून नवे वाटे पाटी परतत जाल्यार सर्गीच्या रासाक चड संतोश जातलो आतां रेस्टोरेशन सुरू जाता पळय आतां तूं पातकाची दूख धरून सुरू करता रिपेंटन्स पातकाची दूख धरता तो रिपेंटन्स पातकाची दूख कशें म्हणटा तो हांवें चूक केली म्हज्या बापा विरोध वचून चूक केली देवा विरोध वचून चूक केली देवाच्या उपदेशा विरोध वचून चूक केली हांवें तशें करूंक नजो आसलें हांवें चूक केलें पश्चात्ताप दुसऱ्यान तो कुमसार जाता पाटी येता पळय हांव उठतलो आनी म्हज्या बापा सशी येतलो बक्षाणें मागतलो बाबा हांवें तुजे विरोध देवा विरोध पापा धरले म्हाका बक्षी हे कुमसार जातात आस्क फॉरगिवनेस आनी आतां रेस्टोरेशन जाता पळय पाटी ताका एक परत एक नवो अवकाश परत तेंचें स्थानमान ताका पाटी मेळटा आनी तो कितें म्हणटा हांव तुजो पूत जावंक योग्य न्ही हांव तुजो सांबाळ असो मनीस म्हूण चिंत पूत जावन नासलो एका काळार तें पूतपण हांवें ओगडायलें आतां तुजो सांबाळ असो मनीस म्हूण चिंत कित्याक म्हळ्यार तुज्या सांबाळाच्या मनशांक घालचें काण म्हाका घाल्यार पुरो पुताक दिवचें दिनाका म्हणून तो पश्चात्ताप पावता बक्षणें मागोवन बापायच्या पांयां तळा तो येता आसतना पण ह्या उदार मनसो बापाय कितें करता ताणें केल्लें पातक तो उडास दवरिना पूण ताणें जिणी परिवर्तन केल्लें पळोवन संतोश पावता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू म्हणटा एक पश्चात्ताप पावोन पाटी परतून नवें जिवीत जियेता त्या पातक्यातय सर्गी चड संतोश पळया दमास्काच्या वाटेर कोटो म्हूण लेखलेलो साऊल आसलो पावल जालो देवाक साऊलान केल्लीं पातकां बिलकूल आसा घेवनांत साऊलान केल्लीं पूण पावल जावन बदलतना देवा व्हरतो संतोश जालो देवान ताका आशिर्वाद दिलो आगोस्तीन तो पवित्र स्नान घेवचे फुडें ताणें केल्ले पातकांचो उडास देवा उरलो ना कित्याक ताणें सुटावे ताणें कुमसार जालो पातकांतावन ताणें परिवर्तन जालो पातकांतावन ताणें माप मागली दूख धरलें बक्षणें मागलें एक नवो आगोस्तीन तो जालो देखून तो बिस्प जालो हिप्पोसो बिस्प जालो पवित्र सभेचो दोतोर जालो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी असल एक चिंताप असल एक असल अवकाश वेचीक पुता मेळटा आनी वेचीक पूत परिवर्तन जाता आनी आपलो बापूय ताका बक्षिता आनी ताका परतो स्थानमान कितें स्थानमान पळया ताका बरो दोगलो घाला ताचे बरो दोगलो घाला पांयांक मोछे घाला हाताक मोदी घाला कित्याक म्हजो पूत म्हज्या समाज समतो उगडायलेलें ताणें परत आपणावन घेतलां तो एका टायमार मेल्लो गर्वांत अहंकारांत पिशेपणांत स्वार्थपणांत आपलेशपणांत तो मेल्लो आतां तें सगळें सांडलां एक नवो व्यक्ती जावन तो म्हज्या घरा उबो आसा देखून तें ताका मुदी घाला मोछे घाला मुस्तायकी घाला कित्याक होगडायलेलें ताणें पाटी आपणायलां देखून संतोश देखून संभ्रम पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो व्हडलो पूत येता आसतना दबाजो आवाज डान्स पळयतना कामागारा पण विचारता कितें गजाली कितलींशीं वर्सां जालीं म्हजो भाव वचून ताच्या उपरांत बंद पडलेले रेडिओ ते इंत आसात म्युजीक ना डॅन्स ना कांय ना पळया आतां कसलो आवाज म्हज्या घरा बापाय ही सॅड आसलो मोगाचो पूत वय दवरल्यार कावळो वरीत सकयल दवरल्यार मूय वरीत म्हणून चिंतून पोसलेलो पूत सांडून गेल्या उपरांत बाबय जेविना कांय ना कंगल जावन आसलो आतां कसलो आवाज आनी तो म्हणटा तुजो बाबा आयला पुटस्टी पाडको मारला जेवण करतात गम्मत आसा ताका बेजार जालें आनी चिंतलें बाबा आयला म्हळ्यार असोच तूं अहंकारान गर्वान आयला कोण ना तूं राग दवर आयला कोण ना तूं हगेन दवर आयला कोण ना आतां आस्त पुरा खबर जाली परतून दुसरें आस्त व्हरूंक आयला कोण ना बाबा असो वांटो म्हजो वांटो न्ही बापा असो वांटो व्हरूंक आयला कोण ना परतून झगडोंक आयला कोण ना परतून
ना समाधान करूंक आयला कोण ना म्हणलें चिंताप ताचें चिंताप तो बदलला म्हणून बापायन सांगलें पळय तो मेल्लो आतां जिवंत जाला तो मरण पावलो जिवंत जाला परिवर्तन जाला नवो जाला म्हणून ताणें बापायन समजल्या उपरांत तो घरा भितर गेलो सुरू वचूंक ना कित्याक म्हळ्यार ताणें तसल्यो दोशी केल्ल्यो त्यो ताच्या मतींत आसुल्ल्यो परतून तशेंच करूंक आयला कोण ना म्हणून पूण जर तर तो परिवर्तन जाला तो बरो जाला तो चेंज जाला परतून तो त्या समाज संपणाक लबदोन रावूंक ना दिल्यार मात्र खाता दिल्यार मात्र जेवता अशें जाल्यार बरे गतेन तो फाटी आयला म्हूण भावाक व्हडल्या भावाक कळलेंच ताका संतोश पावलो संतोश भोगलो थोडे फावटी आमकांय तशेंच भोगता थोडे फावटी जर तर आमच्या आस्तीचो वांटो वर्नो पुरो पाडकन परतून घरा आयलो जाल्यार आमकां बेजार जाता कित्याक म्हळ्यार इतलें पुरा करन परतून वचून परतून ताका कित्याक दी जाय जर तर तो चेंज जालो बदललो आतां बरें जिवीत येता जाल्यार हर एका भावाक हर एका भयणीक संतोश जातात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी असलो संतोश ह्या भावाकय जालो आनी पळया थंयसर ताणें घरा भितर गेलो एक संभ्रम चल्लो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी बोवा पुरब्याची ओपार विविध रितीन आमी अर्थ करी ती ओपार पूण आमकां इतलोच संदेश दिता तूं पातकी वय न्हू त्या पातकांत रावो नाका तुका अवकाश आसा देखून आयचे पयले वचप म्हणटा देव काकुळदार बोगसूंक सदांच तयार देखून ह्या देवा सरसी तुवें फाटीं ये जाय पश्चात्तापाव जाय बोगसाणें माग जाय नांतर तुका अवकाश मेळनात ते मोगाच्या बाबडीनो जायते फावटी आमकां कुमसाराचो सक्रामेंट आसा पश्चात्ताप पावची जायत्यो वाटो आसात पूण आमी त्यो गळशी नाव थोडे येतात 14 वर्सां जालीं फादर 20 वर्सां जालीं फादर कुमसार जायनासतना म्हणटा आमकां परिवर्तन जावंक मोडना देखून असल्यो अवकाश आमी गळशी नाव देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत ती सांत पावलो बोवापूर म्हणटा पातक्यांक सोडवण दिवचे खातीर क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो क्रिस्त फकत ताचें जैत जोडूंक आयिल्लो न्ही वा मरण पावून जिवन जावंक मात्र आयिल्लो न्ही पातक्यांक सुडका दिवंक आयलो देखून तो म्हणटा हांव आयला पातक्यांक भगवंतांक न्ही हांव आयलो तो पातक्यां खातीर पातक्यांचें जिवीत परिवर्तन करचे खातीर देखून प्रद्वारी स्त्रीचें जिवीत ताणें परिवर्तन केलें मातेवाचें जिवीत ताणें परिवर्तन केलें जाकेवाचें जिवीत परिवर्तन केलें जायते पातक्यांचें जिवीत आनी आमचें जिवीत ही परिवर्तन करतो आपोण दिता उलो दिता असलें एक परिवर्तनाचें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण मागता आसतना आयची दुसरी दूख मोरी इजिप्ता पलायन करता कित्याक कोणा पासून ती कसो आसता सगळ्या मनशा कुळा पासून मनशा कुळाच्या सोडोण्या पासून मनशा कुळाच्या पातकां पासून पातकांत हांव सुडका मेळच्या पासून मोरी इजिप्ता पलायन केल्ले वरवीं मात्र जेजू नजरेंताक आयिल्लो जेजू पातक्यांचो ताणें मोग केलो पातक्यांक सुडका दिली पातक्यांक ताणें बोगसिलें आनी एक नवें जिवीत जिवंक अवकाश करून दिलो आनी असलें जिवीत जिवंक आमकांय जेजू उलो दिता आसतना आमच्या पातकी जिविताक पाठ करया पश्चात्तापावया बोगसाणें मागया आनी नवें जिवीत जिवंक ओगडायलेलें परतून आपणावंक ताची कृपा आनी सकत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी उबी रावया त्रिएका देवाते आसलो आमचो भावार तुसारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमंतान देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गानी बिरतमीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या ग्लेसपुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं करपे संभवलो आमकां मर्यादान जल्मलो 5 विलगातरी कोसोसली ताका गुरसा सुरलो तो मेलो ताका निगेपिलो तो मेले मदें देवलो तशें दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वदेदा देवाच्या उजव्या बसला तीन तान जिवारी मेल्ल्या दिबर सेवकर घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पुय सभी भक्तांचो एकता पातकाचे बोगसाणें कुडीचें जिवानपण सासताचें जिवीत आमेन. हेच्या सुवातेन जेजू 2 वपार आनी की सांगता त्यो कसो की म्हळ्यार एक सुकोवन गेल्लो बकरो फाटी मेळ्ळो जाल्यार त्या गोवळ्याक कितलो संतोश जाता भायर पडलेलें एक नाणें मेळ्ळें जाल्यार त्या स्त्रीयेक कितलो संतोश जाता तशेंच आपणाच्या घरांत पातळ करून पयस गेल्लो आपलो पूत वादू भाव वा भयण घरा फाटी येतना आमकां कितलो संतोश भोगना असलें पातकांतान परिवर्तन जावचें वातावरण आमच्या कुटुंबांत रुता जावं दी म्हूण ह्या मागण्या मुखांतर आमी उलो मारया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजी दया आपल्या मिसा वावरा मारिपात प्रगट करूं आनी तांच्या ताब्यान आशिल्ल्या शेळयांक मोगान वेंग मारूं आनी दयेचे मिसा मुंदारून व्हरूं कृपा दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे आडळते चलोवच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जगती योजना मांडून हाडूंक आनी गरजेवंतांते उदार जावं
तांचे ते बरे म्हूण रस म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. पाता कर आमचो संबंध तुटोवन पयस गेल्ल्या कुटुंबाच्या संद्यांची मनां उजवाडाय. तांची सूख वळखून परत फाटीं येवन कुटुंबाचो बांद घट करूंक तांकां उदार म्हूण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवाजनांक तुजे कृपेन भर. तांणी तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आनी मावल्यांनी वाडोवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पिडेस्तांनी आनी प्रायवंतांनी तांच्या कश्टांच्या वेळार तुजो आसरो सोदूंक आनी सोंसणीकायेन तुका लागीं सरोवंक तांकां तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या काकुळतीचेर भरवसो दवरून पातकी जिणये पाठ कर. तुजे थंय दावून येशें आमकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सांजू देवाक समर्पिल्ल्या पिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्ताचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ येतेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगतच ह्या पुणतळार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबीतायेन पंथा पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एगडी बोरकासकी गरजो समया मुखार आमी उबारया. जे कोणा मागतना बसयला सुगडा आसकडया तांचे बसत मागया. मध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात ते आमच्या सर्व कश्टातल्या भाव भयणी खातीर विशेष करून मागया. थंय आस्पत्रेंत घरांनी अंतुळणारा आसात. थंय जाणां कश्टांत आसात, पिडेंत आसात, उळवळ्यांत आसात. हर एकल्या की स्वामी जेजू सुडका सुडवण दिवन दी. मनशाच्या बरेपणा खातीर इजिप्ता पल्यान गेल्ली मरी कस्तली वळवळ्ळी पूण तिणें जैत जोडलें. आमच्या जिवितांत ही कश्ट वळवळे आसात. हाच्या उपरांत जैत आसा म्हणल्यार ते बरोवशान जिवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागया. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पानसंको नूरा आनंदो सी आदिमोरो सी 13. Tănam-ce obsitam bapa, Monam-ce orbitam tuca, Dănam-ce betăitam tuca, Can'ye bapa. Vain mundo tuca betoso, Sac samcia cășta vauraso, Ghedu mogam cia calzaso, Can'ye bapa. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजेनी तुमच्या दांतले पवित्र बलिदान सदपदवेदार देवापा मानतात असलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी तूं आयक आनी आमची दिणी तूं मानून घे. आनी आमी जावन एकल्यान तुका तुज्या माना केल्ली भेटोवणी समेस्ताचे सोडवणी उपकारीशी कर. हें आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोयी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजपाचे जप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली सोडोवंक आमकां वर्तमान फावो केलो. विसून काडलेली राज्य कोळी
याजकी राज्य कुळ पवित्र राष्ट्र आणि तुझी काशा परजा आम्ही जाऊंक पावल्या सर्वात आता तुझी कर्तृत्व प्रगट करता कित्याक काळोखांतली भायर काढून तुझ्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Păvit dălbaram să servis por tu Sârgani susar băla tuja voi baba Sărgi tu ca jai Servis por ace naviye tata ca jai Sărgi tu ca jai Sărgi tu ca jai पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता हे संदर्भात सगळे आमचे पातकी सैम सोमियाच्या कुडी रक्ताक समर्पण देवया हे नव्याची वेची तुजो आदार आनी कृपा सकत मागे बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपल्या सुकुशेने कस्त मारून सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वरवतले हें म्हज्या उगडा साक करात बवड तसो गुट परगटुया Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराके प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमचे गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव मरे देवाच्या माया संगती तिसपती बागे वंजुजे बागे वंदर्म दोता बागे वंजुतात देवानी सर्व कडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडूनदाराची आचना मतीन दवरन पातकी जिवितान तावन सुडका सोडवून आमकां लाभच्याक देवाचो आदार करपा मागून सुमयेन शिकलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचेता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वारांतले पिडिशडेंतले आमकां निवार दे करुणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी
सर्गीचे भाग आणि आमच्या सोडून राजा जो क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानात रेखतेल्या आमकां तुझ्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांते सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवाडके पदवेने महिमा तुजी सुसनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचे दिस्त घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माय मग सुगुर्दू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी अवसमेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयली पातक वळखून पाटी परतल्या मनशां थंय संतोश पावतात आसली आमी पातकेची वी सांडून बऱ्यांची वी जिवंक उलो दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तूं म्हजे भितर भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मोगान बोरू सोम्या काळजान येता तुकाच म्हाका देवो जिनी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजान येवून मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे तये जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात येवून मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे तये जाता कानान तुज्या पोस्तार कुर्बे जलाब वयता सुकोन गेल्ल्या शेळया पावमान पाटी घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजान येवून मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे तयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजान येवून मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे तयेक जाता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बहुमोगाळ बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां ह्या सर्गींच्या देण्याचो गोट आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बगीचो कर अशें आमचें जिवीत न्ही बगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून हे जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार
शेगुणाचे वाटे सोम्या म्हाका सद कृपे देण्या तुझ्या आत्मो म्हजो नेट वेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुझ्या पेट कष्टांत वासताना जावं जवादा पळय मुझे करताना दयेन म्हाका तुरा कष्टांत वासताना जावं जवादा पळय मुझे करताना दयेन म्हाका तुरा शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सद कृपे देण्या तुझ्या आत्मो म्हजो नेट वेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुझ्या पेट मोगान पुत्रा सोवे अवघाय मोये आशीर्वाद देवा सचे पूर्वे निवडणूक आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाचनो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडटात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.